परेल मुंबईचे ग्लोबल हॉस्पिटल्स ही भारताची बेस्ट मल्टी स्पेशलिटी 24/7 संवसारीक दर्जाची भलायकी सेवा दिवपाक समर्पित आसा. ग्लोबल हॉस्पिटल्स आता गोंयांत आपली लिव्हर ट्रान्सप्लांट सेवा वाडयता. त्या निमतान जागृताय घडोवपाक तांणी गोंयांत बसका घडोवन हाडली. मुखेल सर्जन डॉक्टर गौरव चौबल फाटल्या 15 म्हयन्यां सावन गोंयांत म्हयन्याळी ओपीडी करून वाठारांतल्या दुयेंतींक सेवा दितात. फाटल्या 12 म्हयन्यांत तांणी गोंय राज्यांतल्या दुयेंतींचेर 4 लिव्हिंग डोनर ट्रान्सप्लांट आनी सुमार 12 हेपॅटोपेनेक्रेटिक बिलियरी सर्जरी केल्यो. त्यो 100% येसस्वी जाल्यात. सर्जनांची उच्च दर्जाची सेवा गोंयकारांक मेळोवन दिवप हेच हेत आशिल्ल्याचें IH हेल्थ कॅर इंडियाचो COO आनी ग्लीन इगल्स ग्लोबल हॉस्पिटल्स मुंबयचो CEO डॉक्टर विवेक तळावलीकारान सांगलें. आयकात. आमी हांगा आज प्रेस कॉन्फरन्स केल्लो सांगपाक की आमची लिव्हर ट्रान्सप्लांट सर्जिकल टीम एवरी मंथ आतां रेग्युलरली लास्ट 15 म्हयने गोंया येता आनी लास्ट 15 म्हयन्यांनी आमी 4 गोंयचे पेशंटाचे लिव्हर ट्रान्सप्लांट केल्या आनी तो 100% रिजल्ट्स आज तुमी पेशंटांक पळयले. चारूय पेशंट चारूय डोनर सामके नॉर्मल आसात आनी बरे भशेन आपले नॉर्मल लायफ सुरू केलां. आनी त्या इन एडिशन टू दॅट आमी 12 HPV सर्जरीज केल्या गोंयच्या पेशंटांचे. त्या खातीर आमी हांगा हें अनावन्स करूंक सोदी की आमचे आतां सर्विसीस गोंयांत रेग्युलर आसा, मंथली आसा आनी आमी आतां रोबोटीक ट्रान्सप्लांट्स बी सुरू केल्या. तातूंत डोनरा खातीर रोबोटिकली आमी ट्रान्सप्लांट डोनर हेपॅटेक्टमी करतात. पेशंट 3-4 दिसांनी डिस्चार्ज जाता आनी पेशंटाक रोखडोच आपल्या कामाक लागूंक शकता. So our department does a lot of multi-organ transplants, predominantly liver transplants, pancreas, kidney and intestinal transplants. The whole purpose of the meeting today was to create awareness and the outcomes of transplant for patients who have liver cirrhosis or end-stage liver disease. Normally there is a lot of delay in seeking treatment for transplant because of the fear of surgery, but it is not so nowadays because there is a lot of technical refinement which has happened in the field of transplant over the years. If you look at our own data over the last 1 year, we've done over 100 liver transplants last year and with a survival and success rate of 96%, which is much above the international standards of around 89 to 90%. So that is one of the points which I wanted to highlight in this meeting, that transplant has become the standard of care and the standard treatment of patients who have liver cirrhosis, liver failure or end-stage liver disease. So a timely referral and a timely opinion for transplant should be sought out because that will ensure the best possible recovery, the shortest recovery time, and will also cut down the cost of treatment. एका पयलीं त्रास जातालो पूण आमी रजिस्टर केले मुंबय ग्लोबलान आनी एस्टर आनी बेंगलोर. थंय 4 म्हयने आमी रावली मेळटा काय पळोवपाक, पण काय आमकां रिस्पॉन्स आयलो ना. म्हणटकूच मातशी तब्येत मातशी खालावली. म्हणटकूच आमी मागीर हांवें डिसिजन घेतलें डोनर म्हाजो ग्रूप मेळटालो ताका मॅच जातालो सारको. म्हणटकूच मागीर हांव फुडें सरलें आनी मागीर गेलीं आमी हॉस्पिटलांत आनी सगळ्यो टेस्टी हांगा केल्यो. पयलीं ऑपरेशन केलें आमी 1 म्हयनो रावली. हांव मागीर ऑपरेशन जातकूच 7व्या दिसा थंय फ्लॅटाचेर आयली आनी हेका मागीर 14 दिसा डिस्चार्ज दिलो आनी 1 म्हयन्यान आमी परत आयली गोंयान आयली. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीज, श्वेता गांवकर आनी भक्तीबाई बाळगी.